The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gari sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ GSB विवजांक नमस्कार. GSB समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया ह्या कार्यक्रमाक तुमकां पुरे जनांक मोगान स्वागत करता आसा. आता आमगेर मुखार येता शे कंटेस्टंट गणपती कामत. आजी खंयचे पद म्हणचे आसा तुमी? ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಾಡಲ್ಪದ ಮುಣಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ ರಂಗ ಹೀನ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು. ಮಚ್ಚರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವುದೇನೋ ಅಚ್ಚುತ ನಿನದೊಂದು ದಯೆಯಿರಲು. ಮಚ್ಚರಿಸುವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವುದೇನೋ ಅಚ್ಚುತ ನಿನದೊಂದು ದಯೆಯಿರಲು. ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ದೇವಾ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತುದೆ ಹೇಳಲು ರಂಗ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತುದೆ ಕೇಳಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು. ಧಾಳಿಲಿ ಕುದುರೆ ವೈಯಾರದಿ ಕುಣಿಯಲು ಧೂಳು ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಗುವುದೇ. ಧಾಳಿಲಿ ಕುದುರೆ ವೈಯಾರದಿ ಕುಣಿಯಲು ಧೂಳು ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಗುವುದೇ. ತಾಳಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೊಳುಂಟೆ ತಾಳಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೊಳುಂಟೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಗಿರಿಯು ಅಲ್ಲಾಡಬಲ್ಲುದೇ ರಂಗ ಗಾಳಿಗೆ ಗಿರಿಯು ಅಲ್ಲಾಡಬಲ್ಲುದೇ ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು ಕಳ್ಳ ಕನ್ನವಿಕ್ಕಲು ಅವನ ವಶಬಹುದೇ. ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು ಕಂಡು
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಲು ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ನಿನ್ನ ನಂಬಲು ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಟವು ಇಟ್ಟಂತೆ ಆಹುದು ರಂಗ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಟವು ಇಟ್ಟಂತೆ ಆಹುದು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ರಂಗ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು धन्यवाद. आम्ही आता जजेस आला निमगे कशी आला तुमका परफॉर्मन्स म्हणून सांगू नो मल्ली माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसलं गणपती कामात मलमाम काही तो कोण तुम्ही मंगळूरात कोण मंगळूर राहतो कोण हां 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 सुमार तकर आलोचन कोर ना येईल तशी आज जायने की म्हणू नव्हे सम सम करेक्ट करेक्ट थोडेची नव्हे सम सम हालत असेल बोट गेले फर्स्ट रियालिटी शो या पार्टिसिपेशन प्लस अशी लाईव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स आवटू फर्स्ट फर्स्ट त्या लाकार भार लायक सांगला तुम्ही थँक्स मस्त थँक्स त्या लाकार भार लायक सांगला बट असं लय मस्त सकड प्रयोगांत तुम्ही म्हणारी भाग घेऊन थोडे एक्सपिरियन्स घेऊ का जाता समज एदोळते कॅरोके ट्रॅक्स निघाल मोण अभ्यासस नाही ते ट्रॅक्सेस पडे ते विंगड ह्या ते लाईव्हच एक विंगड स्टाईल सम सम सो हान तो अभ्यास जावचे अगत्य आसा खंडित. एक कसं म्हणारी हाका उत्तर कसं म्हणारी भजने पाळीन तू पार्टिसिपेट कोण तुमका अभ्यास आसता त्या मोस्टली वचनात की म्हणून तुम्ही वय सम करेक्ट वे वय पुरा सम जाल्यार कशें धांवताय सम नातील थोडे धांवका आणि भजने पाळी वच्चा सुरू करा जायत खंडित कळले उडकास, वय? खंडित त्यात न कळता ह्या सम त्या सम नाही पुरा काय सम झाला कशें धांवताय खंडित खंडित देव बरे करो जायत धन्यवाद मस्त धन्यवाद हो मल्ली माम तशीची नाईक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला गणपती नाईक माम कशी जाले तुका कशी फील जाता असं तू म्हणलेलं बघे मिगेल बेस्ट ट्राय केला आणि नाही तुम्ही try खंडित केला ताजे बघे नो डाऊट बट कशी फील वय जाता मलमामान सांगेल म्हणके मस्त तयार करून येयलो ताजे म्हणके जायनी सो प्रॉब्लेम ना मिगेल बेस्ट टाइम कसं दिवचा की टाइम दिल दॅट्स तेच जावका जालें केन्नाय आम्ही कसं करू साध्य असं ताजे बघे मात्र आम्ही आलोचना करूयात शिवाय खंडित. मुखा वयल्या आम्ही आलोचना करचे गती ना खंडित त्या दृष्टीने चंद जाला आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ असल्यार ಚಾಂಗ್ जात आशिल्लें ನಾನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು ಮಿಕ್ಕ ಹೀನ ಮಾನವರೇನು ಮಾಡುವರು प्रॅक्टिस करताना पुरा आलोचन केला नाईक माम हंगे येताना भयंकर भिवच्या नज देवा कसले भिवका भिवच्या नज खंय म्हणटनास पळय भिवच्या ना इथे उडगास असो जायत उडकास कसं लेखोका गोतस पळय म्हाका इटली गोत आसा बा हांव म्हणता कोणाकय खुशी जाल्वे संतोषू कोणाकय खुशी जायनी वे असो होड नावाने कोणा प्रयत्न करता तशी भिवच्या नजे भिवची कसले अपराध केला हांवें ना नव्हे सकट जना खुशी करचे खातीर एक प्रयत्न नव्हे कले आर्ट म्हळ्यार तशी न्हय आमी जना खुशी करूं आतां आमीची कितलीकी वेळा प्रोग्रामात बसतना कितलीकी वेळा कसं की हेल्थ समना एकाय वॉयस पडला म्हणटना ते दुसरो आमकांय कशें बाज मॅनेज करचें म्हणून आसता बाई एक्सपिरियन्स अनुभव आमी तिनं मेगेल वॉयस जी कसं येता कसं येना म्हणाल आमकां गोत आशिल्लें मितीनं आमी तांतू भितर कसं वर्कआउट करूयात म्हणून करतात तशी त्या तू कुकळका जाल्यार तुका न्ही अनुभव येवका ते येता येना नातील कांय ना देवा येता केन्नाय बट केन्नाय म्हणटा राबा तूं म्हणलें कॅरिओके म्हणून अभ्यास म्हणून हें मागीर अभ्यास करी हें अभ्यास केल्यार हाजी रुची म्हणल्यार तुका कॅरिओके मागीर इश्ट जायना वय इता गोतस पळय कॅरिओके मॅशीन हें ह्युमन टचस पळय ताजी पशी एक सूख खंयचेय ना न्ही वे एक हॉटला तूं एकलो वो येवन वाडता कोण
हॉटलाच्यो बॉय येवन तुका वाडटा ताका आनी आवसू घरल्या वाडटा हाका दोनी कसो डिफरन्स पळय तेच डिफरन्स कॅरिओके आनी लायव्ह इन्स्ट्रुमेंटाक हें आवसून वाडलेलें जेवण तें हॉटलांतू हाणें बॅररान हाडून वाडलेलें जेवण न्हय वे सम तेच जमीन आवसूल जेवणा टेस्ट अनुभव करून घ्या संगीतांत येते खंडित खंडित देव बरें करूं. धन्यवाद. येते मस्त धन्यवाद नायक माम थँक्यू आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट प्रसाद श्रीधर पालेकर नमस्कार आज ही खंयचे पद म्हणचे आसा तुमी ತೀರ್ಥಂಗ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಪದ ಸಂತಾಸ ओके ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಲರಿಯದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಆದಿಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಲರಿಯದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಆದಿಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುವರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುವರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದ ಮೂಢಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲದ ಮೂಢಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ದಾನ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಮಾನುಷ ಜನುಮ ಸಫಲ ಮಾಡುವುದೈ ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ
ಹೊನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ ವ್ಯಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೊಡುವುದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಜಾಳಿಗೆ ಹೊನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ ಕಾಲನ ಧೂತರಿಗಳು ಕಿಸದಿಪ್ಪದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಕಾಲನ ಧೂತರಿಗಳು ಕಿಸದಿಪ್ಪದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಲೋಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಇಂಗದಿ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಹರಿಯ ನಾಮ ಹರಿಯ धन्यवाद. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ कशी असेल म्हणून जजेसला निमगे हवा होय. शणी मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका? प्रसाद श्रीधर नमस्कार. तुमकां अटेम्प्ट लायक आशिल्लें थँक्यू. लायक करून म्हणला तुमी सो 4 जाणां लोटो भजनां म्हणलें तो मनशाक होय. आनी इंडिविज्युअल जावन मनशाक मस्त फरक आसता हां. तो अनुभव तुमकां आज जालो की वय, वय, वय. म्हणून आमी लेखला बरी जायना इंडिविज्युअल जावन म्हणटाना साथीदारा ओटू म्हणटाना त्या ग्रुप मेळच्याक ಸ್ವಲ್ಪ टायम वता वय वय तुमकां कशें तें पळयना तुमी म्हणाल भजन त्याची बेगीन एवरेज म्हण दिसता म्हाका. हां ना लायक अटेम्प्ट तुमी लायक केला तुमी हय. आनी तुमी म्हणलें जोस जो कॉन्फिडंट भार लायक आशिल्लें लायक करून म्हणला जाल्यार आनीक लायक करून म्हणचे आसता न्ही काय तुमगेलो वॉयस लायक आसा ಸ್ವಲ್ಪ तयार केला रे लायक करून म्हणीत थँक्यू. म्हूण देख पडटा तुमी धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू धन्यवाद शणी मॅम. नाईक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसला? आता शंकरान सांगली पळय विचारू चंद जाला ते एक स्पॉट गंगादी म्हूण कट करता पळय ते एक गंगादी सकल तीर्थंगळी गदीक ते सगळे लाईन ओट्टायलारीच ताजे अर्थ ना म्हणजे जाल्यार गंगादी कसले म्हणाल प्रश्न येता स्टॉप केला रे अर्था दृश्टीर सांगिला तुम्ही ओरिजिनल कॅसेट ऐकून म्हूण आसताले वय ओरिजिनल अर्थ अशें आसताले वय एक चुकी वपास दोन्ही चुकी जाली म्हूण जाल्यार समजायना तुमगेली चुकी म्हूण सांगिल्लें न्हय हांव कळ्ळें. साहित्य दृश्टीर वय गंगादी सकल तीर्थंगळी गदीक हरिय नाम म्हळ्यार तूं गंगे वचून हल्लल पशी चड पुण्य परमात्माला नामस्मरण येत आसा म्हणाल अर्थ वय कळ्ळें. गंगादी म्हूण अर्द बैल कोणी कसले म्हणाल क्वेश्चन मार्क आयले ते न्हय वय वय करेक्ट. वय न्हय वय, वय. साहित्य दृश्टीर तसल पुरा ಸ್ವಲ್ಪ विचारू ओरिजिनल सिंगरान म्हणटना ताणें कसले त्या रितीन केल्ला रे आसा पळय त्या कमर्शियल विचाराक कोर नासता ती ओके. तसले पुरा कट कोरका म्हूण ना तसल टायमारी एक आनी सगळे पद आतां अशें कसं म्हूण म्हळ्यार कसलेय वेद ज्ञान ना कसलेय गोत ना म्हूण जाल्यार भिवची नाका वय वय परमात्माला नामस्मरण असल्यार तेच तुका गंगे वय करेक्ट. मूड हात जाल्यार होडना तूं संध्या वंदन कर न्ही कांय होडना तुका अंग आस परमात्माला नामस्मरण आस गंगे पशी होड नामस्मरण आसा म्हणून प्रत्येक एक परमात्माला नामस्मरण कसले एक विचाराक पुरा आसा पळय वायट जाल्यार विचाराक तुका त्या वायट विचारा खातीर भिवची नाका परमात्माला नामस्मरण करी कशी गंगे हें पुरा वायट विचाराक गंगेन हल्ली कुठली वता पळय ताजी पशी चड जावन परमात्माला नामस्मरण तूं आमी क्लीन जाता ती म्हणून सांगता पुरंदरदास. कळ्ळें कळ्ळें. गंगेतून हल्ल्यार ही प्युअर जातात वय पवित्र जातात जाल्यार ताजी पशी चड जावन परमात्माला नामस्मरण केलें म्हण जाल्यार आमगेले भितर आशिल्ले पुरान मनाचे अज्ञान की एकय आमी केलेलें वायट काम की
आमगेले भितर आशिल्ले दुरात्म जलल कसले आसला री ते पुरा वत्ता म्हणटना हरिनाम कितली व्हड विचार उमळल विचारान तूं हें पद अशें चेंज जाला म्हळ्यार भजन स्टाईल आयला कांय तोंदर ना त्या विशयात भजन कशें म्हणटा पळय तुमी संगीता कडेन संगीत म्हणून म्हणना तें म्हाका मस्त खुशी जालें म्हळ्यार तशें संगीत नाका म्हण त्या डिपार्टमेंट विंगडताय आमकां नाका तें म्हण नाही वे Correct. भजन आम्ही भजन म्हणूचे भजन आम्ही म्हणाल ते पुरंदरदासाल पद शास्त्रीय संगीता आधारार म्हणून का म्हणून कोणाही सांगा न्ही आज ताय नाही वे साहित्य समजावन पावो का ते भक्ती दिसू का ते दास साहित्य कसं सांगता त्या वचून जनाका आनंद घेवचे खातीर आम्ही प्रयत्न करता म्हळ्यार मात्र शिवाय ते केला तुम्ही ते केला म्हाका मस्त खुशी जालें त्या विचारान तूं मागीर फलविदू म्हळ्यार फलविदू जाव का हां हां फ फ फ नाही फ फ पलाविदो हां हां ते तसं केलं सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ विचारू त्या गमन दिल्यार आनी खंय बेटर कोण सांगू जाता सकडा पशी म्हाका अनेक कोशी जाल्यार कसं म्हळ्यार आज आमगेले राऊंड खंयचे सांगाती पुरंदरदास ते तुमगेले आयचे एक वस्त्राभरण आस पळय भारी चंद जाला हें राऊंड जाव का जाल्यार विचारू थँक्यू हें आमगेले कंटेस्टंट्सान पळयल्यार आनी काही संतोष जाता आशिल्लो आमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां आमी कसं करता ती म्हण आमकां गोत्त आसचें पळय ताजी पशी हड खंयचेय ना आज पुरंदरदास म्हणटना हा पुरंदरदासाल पद हांव म्हणटस म्हण आमी येता पळय तेन्ना ताका तयारी जावन येवचें पळय ते एक व्हड प्लस पॉयंट देव बरें त्याचे त्यांनी ते हे राऊंड असं म्हणलं त्यांना त्याची एक विचार येईल म्हणजे एक ट्रेडिशनल ड्रेसार घेवच का म्हण अशें एक मनांत येईल ते नाही तेच सांगले हांव तशी जाव का म्हणून ते म्हाका मस्त खोशी जालें आजी म्हळ्यार सिंगींग खोशी जाय न्ही खंडीत खोशी जाला ते वय कितें धन्यवाद देव बरें करो थँक्यू मस्त धन्यवाद नायक माम थँक्यू आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट गणेश प्रसाद नायक खंयचे पद म्हणजे आसाची ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಮಣಲ್ ಪದ म्हणटा सर ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ಭೂಪರಭು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಘವನಿ ಗಲ್ಲರೆ ಭೂಪರಭು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಘವನಿ ಗಲ್ಲರೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ ದೊರೆಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿ ದೇವಿಗೆ ರಮಣ ಸಿರಿಯ
ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಸಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಹಿರಿಯತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಯ್ಯ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಜಗದಾದಿ ಗುರು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿನ ಕಾಣೆ ಪಾವನತ್ವದಿ ನೋಡೆ ಅಮರ ಗಂಗಾ ಜನಕ ಪಾವನತ್ವದಿ ನೋಡೆ ಅಮರ ಗಂಗಾ ಜನಕ ದೇವತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ದಿವಿಜರೋಡೆಯ ದೇವತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ದಿವಿಜರೋಡೆಯ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಲೋಕಮೋಹಕನಯ್ಯ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಲೋಕಮೋಹಕನಯ್ಯ ಆವಧೈರ್ಯದಿ ನೋಡೆ ಅಸುರಾಂತಕ ಆವಧೈರ್ಯದಿ ನೋಡೆ ಅಸುರಾಂತಕ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೆ ತುರಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೆ ತುರಗ ಜಗವ ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗಲ್ಲದೆ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಗಲ್ಲದೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ कशी शिल्मोन जजेस ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ मल्लिमाम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसलाय त्या सोबागो तुगेले संग तुची पळयल्या भारी छंद सांगला तुम्ही खंयचे गणेश प्रसाद हांव मंजेश्वरच्यो आयुष्यबास कन्नड येता न्हू माय कन्नड येता हां म्हळ्यार एटायर पळयतना तुमी बॉर्डर आसात म्हूण कळ्ळें हां बट तुमकां कन्नड शब्द आनी बाय हार्ट सांगेल तेन्ना कळ्ळां की कन्नड येवच्या पुरो खंय बॉर्डरय आसा पुरो म्हणून
मंजेश्वर भाग ಅಂತೂ ಕನ್ನಡ वय वय असं 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 म्हणलं पळयताना हांव केलं तुम्ही चिके ताकडचे चाशा पुरो म्हणून तुमगेल बॉडी आनी पळयताना एनी हांव भारी लायक सांगला भारी लायक म्हाका भारी खुश जाली ಧನ್ಯವಾದ येस देव बरें करूं ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕशी दिसला चंद जाला ಧನ್ಯವಾದ चंद ನಾಯ್ಕ जाला. एक कसं म्हणाल जपताल म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಕೇರ್ घेवका वय इताक म्हणारी 10 मात्रेचे एका वेळा मी आलाप दीग ताणतना 5 मात्रे मुखार वता 5 मात्रे मुखार गेले म्हणून मागीर 5 मात्रे राखून मागीर नेक्स्ट लायन घेवका ना म्हणजे कसं जात म्हण मारी 5-5-10 नाही वे सम्मा तकून खाली खाली तकून सम्मा वत वापस तेन्ना सम्मा तकून खाली आयली म्हण जाल्यार खाली तुची थंय नेक्स्ट लायन घेतली म्हण जाल्यार ताळ फुल्ल उलटा जाता तशेंच लास्ट चरणात ಸ್ವಲ್ಪ तशें जाल्लें चोके होडना कित्याक म्हळ्यार सगळे बाय एका वेळा तशें जाता कांय तोंदर ना आनी मध्य एक लिरीक ಸ್ವಲ್ಪ मिस जालें की म्हणून एक इट्स ओके नो प्रॉब्लम बट अदरवायज सिंगींग वॉज गुड सिंगींग लायक जाला चंद जाला ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ आनी ಸ್ವಲ್ಪ साहित्य भाव आस पळय ते आनी ಸ್ವಲ್ಪ हॅपी मूड आसल्यार चांग खुश जायत नाही इथं म्हणा देवा सांगचे पडा अयो कसं चंद बा आता सांगनात आम्ही दोन्ही दोळे भोर नायले आजी वीर व्यंकटेशाक तेरार पळयतना हे काही मंजेश्वर षष्टी येताना आमकां देवाक लालकी येताना त्या लालकी येताना आमकां अयो मन इतली खूश जाले आजी ही परी असो बघू अस्सल एक चंद आहे आमगेले मंजेश्वर देवान येताना म्हण दिसता की ना आमकां ते भाव येवं का नव्हे ना म्हण जाल्यार स्टेटमेंट जाता पद पद स्टेटमेंट जावचें ना ते अदरवायज पुरा चंद जाला कांय तोंदर ना मागीर हांव हाजी कसले मिनींग चड सांगवचें ना म्हळ्यार सगळा अर्थ जावं तसले अर्थ हे सगळा काही आयकलेले पुरो अर्थ जाता वापस आमी सांगचे अर्थ ना जाल्यार चंद जाला बट ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ मुखावयले तुमगे डेव्हलपमेंटाक तुमकां संगीतांत आसका हव्यासी जावन जाल्यार आसका म्हण जाल्यार एमेच्योर जावन जाल्यार तुमकां आसका म्हण जाल्यार तेच तुमी आमी सांगेले पॉयंट्स मना दवन घेतल्यार तुमकां लाभ जाता त्या दृश्टीर सांगचे तुमगेले आयचे सिंगिंगा ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें इथं चांग जाला देव बरें करूं मस्त धन्यवाद नायक माम आता आमगेल मुखार येता अशे नेक्स्ट कंटेस्टंट जयंती वी प्रभू खंयचे पद मनशा आसत ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ऑल द बेस्ट ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಮೂರುತಿ ಶರಣು ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಕ
परफॉर्मन्स कशी दिली म्हणून जजेस लायक निमगू या शणे मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसले जयंत माय तुगेले ह्या एजाक हंगे येवन ह्या परफॉर्मन्स केलें भारी व्हड विशय वी एप्रिसिएट लायक म्हणला तुमी मध्य ಸ್ವಲ್ಪ की चुकलं ಸ್ವಲ್ಪ सहज सहज देवचें व्हड ना तुमगे प्रयत्न भार लायक आसा आनीक लायकून म्हणको तुमी ह्याचे कंटिन्यू करा तुमी तुमगे वॉयस लायक आसा कळ्ळें लायक फ्युचर तुमी कंटिन्यू करा ते बेस्ट ऑफ गुड लक तुमकां जयत थँक्यू मस्त धन्यवाद शणे मॅम नायक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्लो नमस्कार जयंत माय नमस्कार चंद जेल्ला तुम्ही म्हणाले वॉयस शंकरान सांगेल म्हणके मस्त चंद आसा तुमगेले वॉयस बोल्डनेस आसा पुरा आसा भावने सम आसा एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्ड ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಕಡೆ एक दोन्ही कसं म्हणून म्हणाले ताळ ಸ್ವಲ್ಪ चुकले 2-3 कडेने म्युझिक आवड म्हणून गोत ना वय माया कळता ताळ ಸ್ವಲ್ಪ वय ॲक्च्युली हाका रूपक ताळ घेतला रे पक्का बसता हें दीपचंदी घेतील मितीन गीता म्हणून अरे 7 मात्रे जागे रे आमी 14 मात्रे वाजयल 14 मात्रे म्हणल्यार असल प्रॉब्लेम जाताच हें 7 मात्रेचे पद हें तेजे मितीन ಸ್ವಲ್ಪ त्या विचारात ತೊಂದರೆ जाला अदरवायज तुमगेले वॉयस की भावनिकी तें कसलेय ತೊಂದರೆ ना शब्द स्पष्ट आशिल्ले पुरंदरदासाले देव बरें कर माय थँक्यू मस्त धन्यवाद नायक मॅम आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट गणेश प्रभू कशें फील जाता सर हांगा त्या स्टेजार येवन फर्स्ट टाइम खंयचें पद म्हणटा सच तिरुपती वेंकटरमण ऑल द बेस्ट ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಕರುಣ ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಅಳಗಿರಿಯಿಂದಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಅಳಗಿರಿಯಿಂದಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯದೋ ಚಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮುದ್ದು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮುದ್ದು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ ಈಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈರೇಳು ಲೋಕದಾನಂತ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನ್ನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುವುದು ಚಂದ
ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ पाप विनाशिनी स्नाना हरि पादोदकवे पाना पाप विनाशिनी स्नाना हरि पादोदकवे पाना कोपताप निधाನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ तर तिरुपती व्यंकटरमणाला उडगास कळलं असा मी ह्या स्टेजारी जजेसांक कशी दिसला म्हणून सांगून निमगुया मल्ली मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका गणेश प्रभू एकदम स्पिरिट हरायला तू येताना हा फर्स्ट क्लास थँक्यू काही ट्रॅक कर आणि पद सांगून थोडे अभ्यासास दिसता ना नाव आहे आणि भजन पाळीन तन्यास की ना फर्स्ट टाइम तू भजन first time- म्हणचे फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम भजन म्हणचे वा तुम्ही डेली सांगल्यार कित लायक दवच्या पूर म्हणून हजवेर अंदाज घालयात तुम्ही भार लायक स्पिरिटार येवन तुम्ही सांगला जाल्यार मुखा वयले थोडे चितांत भावनेने घाल का त्या पुरा आसता नवे वय त्या पुरा खोर काशिलशी दिसत म्हाका बट ह्या सुरवात तुम्ही केला फर्स्ट टाइम म्हणून वय नवे वय. आणि या गाडी मुखार वच्चो म्हणचे हांव तुमका खंडित हा देव बरें करो थँक्यू मस्त धन्यवाद मल्ली मॅम नाईक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसला तुका कशी दिसता म्हाका खुशी जाला फर्स्ट टाइम म्हणच्या हसी वेर म्हणाला सॉरी हव्यास आशिल्ला हें पद तुका साहित्य कसं म्हणून कळला की वय कसं जालें तें म्हाका गो तशें प्रकार तिरुपती वेंकटरमणाक मिगल वैरी करुण येताना तुमकां म्हणून वय वय ताजे वैरी हें पद वय बट तू म्हणलें सिंगिंगा तू करुणिता येणे म्हणून आईल फील येणे ಸಂಭ್ರಮ ಶಜಲ್ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ करुणा हाक डिफरन्स आसा वय 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 त्यातनं कसं जाता त्या करुणा तुका मेगेल वयर करुण नाव आहे देवा नाही वय हे भावाने ओक तू म्हणलें रॉंग म्हणून सांगितलें वय वय कशी उलटा जाता म्हणून वय वय एक एक साहित्य आमी एक संभ्रम अशें म्हणलें म्हणून जाला ऑफकोर्स तूं हें ओरिजिनल खंयच्या सिंगरान म्हणला पळय तें पळोवन तूं शिकला वय 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 तूं तागेल कसं भावन आसा तें तूं म्हणला वय 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 तें करून नजे वय खंडित तागेल भावन आहे तें ताक अर्थ जालेले वय तुका चड अर्थ जाव येत न्हय तूं साहित्य अर्थ करून घेव येत न्हय न्हय वय वय की नाही खंडित खंडित तूं ते अर्थ करून घेवन म्हळ्यार करुणा म्हणटनास पळय त्या करुणा रस येवका भूपान तूं एक करुणा रस भूपाचे एक चंदाय कसं म्हूण म्हळ्यार तूं तांतू करुणा रसय भरयत संभ्रमूय भरयत रोमॅन्टिकय भरयत प्रत्येक भावनेक भूप रागू सहाय करता म्हणटना मागीर लास्टाक वापस म्हणटनास पळय लास्ट म्हणटना ते फुल्ल डबल तांणी रिदम घेतले वय वय ते करुण नाची मागीर तांतू देवालयद्रा नांचील म्हणके जाले तिरुपती वेंकटरमण निनगे ताके बारदो करता डबल तेदना तांणी डबल वाजयले म्हणलें आमी सिंगर्सान कसं कॅर घेवं का म्हूण म्हळ्यार तेदना तांणी वाजयवत आमगेल भावने सोडून वचूं नजे साहित्याचे भाव आमगेल कसं आस पळय तांणी म्हणत ते आमी रिदम तांडून घेवन आमी म्हणल्यार तेदना कसं जाता म्हूण म्हळ्यार साहित्य भाव
हे पुरंदरदासाल साहित्याक आमी न्याय दिला म्हणके जाता वय वॉयस लायक आसा रिदमा वयर कंट्रोल आसा ताजे बगे कसलेय म्हगेले ऑब्जेक्शनांनी कसलेय ना तो आमी कसले सांगचे म्हण मा तूं हव्यासी प्रथम जावन हांव प्रारंभ केला म्हण म्हणाल हांवें प्रारंभ कोरून जेत तरी मागीर मुखार सुन वतन तुका कसं पुरा हेल्प करूं येता म्हणल विचार मात्र शिवाय सांगिले खंडित खंडित हें कसलेय नेगेटीव न्हय ना बा तशें काय येता येताक म्हण म्हळ्यार आतां तूं हे पॉयंट्स तूं मना दवर न्हू नेक्स्ट खंयचेय एक पद तुका म्हणटनाची तुका तें साहित्य म्हणटना इवन आतां एका असं कसलें दारी येतोरो गोपाला म्हूण आसा म्हळें खंय एक पद त्या पदातूय तशेंची वाट दाखय देवा म्हूण आसता तसले येतना पद येतना कशी फील दिव येता म्हण दिसता एका वेळा मस्त संभ्रम हा पद येता तेन्ना आमी स्लो म्हणून पळय एक नंबर केल्यार तेन्ना ते संभ्रम वता तेन्ना संभ्रम म्हणजे हांव कथय तशी साहित्याक समजावन आमी एक लयारी एक भावना आनी एक हें करून दिवन म्हणली म्हणून जाल्यार वॉयस लायक आसा अशी मुखार सू येता अशी अभ्यास केल्यार मस्त छान करूं येता देव बरें करो थँक्यू मस्त धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू आयची संचिके हांगा मुक्ताय करता सची मुक्ताय करची पुढे आमगेल्या जड्जसांक धन्यवाद सांगू का श्री राघवेंद्र मली माम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीची श्री पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीची श्री शंकर शेणे माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर तशीच आमगेलो टू आतां म्युझिशियन्स टीम वय आसा हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर आमी तबलरी अभिजित शेणे मस्त धन्यवादो राघवेंद्र रंगदोल मस्त धन्यवादो रामनाथ किणी हनी ताळे रसाची तुमकांय मस्त धन्यवादो लोकेश संपिगे हनी फ्लुटा रसाची मस्त धन्यवादो दीपक बेंगळूरू हनी कीबोर्डार रसाची मस्त धन्यवाद आयचे एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हूण लागता सर असलेचे अनेक संचिके घेवन तुमगेल मुखार येता सर म्हूण सांगताची आयच्या ह्या कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता पळयता रबाची सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया धन्यवाद